प्रायम मिनिस्टर मोदीच्या नेतृत्वा सकयल हे दुसरें गोंया भितर प्रदर्शन आसा. जेन्ना आविष्काराचे मणी म्हाजे कडेन आयले तेन्ना हांव राज्यसभेचो खासदार आशिल्लो सादारण मे म्हयन्याक की काही विविध डिपार्टमेंटाक लेटर जाय म्हणून ऑर्गनायज करपाक गोंया भितर दुसरें प्रदर्शन. तेन्ना हांवें जवळ जवळ 40 डिपार्टमेंटाक लेटर दिल्ली. आतां मणीक विचारलें की त्या हितूंतल्यान जवळ 25 वेगवेगळे डिपार्टमेंट्स ह्या हितून सहभाग जाल्या आनी ह्या हितूंतल्यान भुरग्यां खातीर शिकपाक खूब आसा. हांगसर 2-3 स्टॉल आसा त्या हितून भुरग्यां खातीर शिकूंक मेळटलें. तशेंच SBIच्यो 20 स्किमी ज्यो आसा भुरग्यांक फुडें वचपाक ते हांगसर बुकलेट ते दितले तेजो सगळ्यांनी लाभ घेवपाक जाय. I am very grateful to the organizers for kind invitation and an opportunity to speak from this platform. As you all know, DAE was created by none other than Homi Jahangir Bhabha, a very famous renowned international scientist. Due to his pioneering work, he was well known to people like Albert Einstein, Enrico Fermi, the Curie family, and now the well popular Oppenheimer. Dr. Bhabha realized importance of self-reliant India or Atmanirbhar Bharat, as Honorable Modi ji says. In those days, he started indigenization of several key sectors in India, such as electronic equipment manufacturing, advanced metallurgy, precision engineering, etc. हमारे पास तेंदुलकर जी का तब चिट्ठी आए थे, मैडम ने भेजा है. पिछले बार भी हम लोग इधर अटेंड किए थे. तो गोवा जैसा एक छोटा स्टेट में इतना जोर से ये कार्यक्रम हो रहे हैं, ये बहुत बड़ा सफल है ये कार्यक्रम का, क्योंकि ये हमारा MP साहब ने शुरू कर दिया पिछले साल में. अभी तक बच्चा लोग को क्या है, साइंस के बारे में ज़्यादा जानकारी कम आजकल हो गया. सब लोग कंप्यूटर साइंस, वो भी एक साइंस है, वो विचार में चला गया. तब बेसिक साइंस का चीज़ आ रहा है, तब तक हम लोग लूनार का एक मिशन भेजने के तब तक समय तक इसरो एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसका साइंटिस्ट कैसे है, उसका क्या पढ़ाई करना, बहुत लोगों को जानकारी नहीं है. ये जैसा अभी हमारा जियोलॉजी का पार्ट आएंगे तो जियोलॉजी का बिना आजकल तो साइंस का बहुत कम लोग जानकारी होता है. एवरी मिनरल इज फ्रॉम जियोलॉजी से होता है. गोवा जो एक मिनरल रिच स्टेट है, आयरन रिच स्टेट है, यहाँ पे क्रोमाइट है, यहाँ PG का अभी काम चल रहा है. बहुत लोगों को ये जानकारी नहीं है. तो तब ये सब मौका है, तब बच्चा लोग को हम लोग इसको हम लोग पालन करें. साइंस, बेसिक साइंस क्या होता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जियोलॉजी, ये सब साइंस के लिए कैसा महत्वपूर्ण साइंस है, इसको पढ़ाई करके आगे कैसे बढ़ेंगे. इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी सर, दैट वी ऑल कैन अंडर वन अम्ब्रेला वी आर ऑल फॉर्मिंग हियर एंड वी आर एबल टू टेल what is the future of GS, what is the future of this country. ज्या तरेन केंद्रातले नरेंद्र मोदीजी सरकार वेगवेगळ्या डिपार्टमेंटाच्या माध्यमांतल्यान ज्या तरेन उदरगत करता, केंद्रांतल्यो वेगवेगळ्यो स्किमी आसा तेजें प्रेजेंटेशन हांगा पळोवपाक मेळटा. आमी पळयता आसतना पळयतात, आमी कोंकण रेल्वेचो स्टॉल जेन्ना पळयताले तर विनय तेंडुलकर म्हणटाले की आमी तेंचो सगळ्यात व्हडलो जो ब्रिज आसा जम्मूक बांदिल्लो, जम्मू काश्मीरच्या हाका, तो हांगा तेजें प्रेजेंटेशन आसा. वेगवेगळ्या भागा भितरल्यो केंद्रांतल्यो ज्यो स्किमी आसा, खादीच्यो स्किमी आसतल्यो किंवा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट आसतले, ह्या संदर्भांतल्यो तेंच्यो वेगवेगळ्यो स्किमी हांगा दाखयल्ल्यो आसा. सायन्स एंड टॅक्नॉलॉजीच्या माध्यमांतल्यान आमकां बरीचशी जी उदरगत जाल्ली आसा तें हांगा पळोवपाक मेळटा. आनी त्यामुळे एका दृश्टीन भुरग्यांक एक एज्युकेटीव अशें हें एग्जिबिशन आसा. हांव सगळ्यांत पयलीं तुमचें अभिनंदन करता की ज्या कारणाक लागून हें अधिवेशन, हें एग्जिबिशन आमी आज सुरू केलां ह्या सगळ्यांनी कश्ट घेवन. तुमच्या सगळ्यांचे हांगा उपस्थिती पावून खरोखरूच ह्या एग्जिबिशनाचो फायदो निश्चितपणे सगळ्यांक जातलो अशें म्हणपाक म्हाका जाल्यार हरकत दिसना. मित्रांनो, आमचे प्रायम मिनिस्टर आत्मनिर्भर भारत करपाक ज्या पद्धतीन गेली 9 वर्सां सतत झटत आसा, ह्या देशाची परिस्थिती, इवन आमचो शेतकी प्रधान देश आसून सुद्दां आमकां खंय तरी भायल्यान अन्न खंय तरी इम्पोर्ट करचें पडटालें. जेन्ना आमच्या नरेंद्र मोदीजीन जेन्ना पंतप्रधानाची सुत्रां आपल्या हातांत घेतली, त्या नंतर तांणी जी एक आपल्या कामाची आखणी केली की ह्या देशाक कितें जाय, हो देश खंय व्हरूंक जाय, कसो घडोवंक जाय, हाजी मायन्यूटली आखणी करून
एक वेगवेगळ्या पद्धतीन ह्या 9 वर्सांक देशाक ज्या हेजेर स्टेचराचेर पावयला आमी सगळ्यांनी ताच्या मनापासून अभिनंदन करूं जाय. असो एक प्रायम मिनिस्टर आमकां ह्या देशाक मेळ्ळो जेणे खरोखरूच भारत म्हणजे कितें हे जगाक दाखोवन दिल्लें आसा. सगळ्यो गोश्टी तुमी सहज अश्योच करूं शकतात, परंतु तुमी लक्ष घालूंक जाय. पयलीं हांव त्याच बाब सदानंदा कडेन आमच्या अध्यक्षा कडेन उलयतालो की पयलीं सायन्सी वचप, कित्याक वचप, मेडिकलाचे डॉक्टर जावप, हाचे आमचे तकले कांयच आसनाशिल्लें. आमी फक्त डॉक्टर जावप म्हणून सायन्स सब्जेक्ट घेवप. पूण आज येदो व्हडलो स्कोप आमच्या संपूर्ण देशाक आसा की आमी एक बरे सायंटिस्ट जावंक शकतात आनी जगातले जे कितें आसा ते सद्या आमी आमच्या पांयाचेर उबे करून आमी आत्मनिर्भर जावन आमी त्यो गोश्टी करूं शकतात असो एक आत्मविश्वास आमच्या पंतप्रधानान निर्माण केल्लो आसा. Of 75 years of independence, I am extremely grateful to the Government of India and Government of Goa for organizing this wonderful exhibition and for making excellent facilities for the exhibitors here. From Maharashtra, we have come along with the Maharashtra State Industrial Development Corporation, the Maharashtra Tourism Development Corporation, and I am representing Maharashtra State Khadi Village and Industries Board. There's a wonderful association between Goa and Maharashtra throughout, and I think that the coir industry, the food industry specifically related to cashew, and also khadi, which is associated with our freedom struggle, all these things are here, and I'm sure this exhibition is going to be a very good platform for showcasing our state and many other states who have come here from Haryana or Coalfields, other people who have come here, and I look forward and thank you for inviting me.